फेस्टिवलाच्या पहिल्याच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक दुबावीत मरण आयिल्लें। पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण ओव्हरडोसाक लागून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। सनबराच्या सुवातेर तो बेशुद्ध पडले उपरांत ताका म्हापशेच्या एका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो। थंयच उपचारा वेळार ताणें जीव सोडिल्लो। बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात सोमारा कोलवा पुलिशेन 24 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली। सोनू कुमार चव्हाण अशें अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। सुमार 2.40 लाखाचो बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्यान उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत सोनू चव्हाण हाका अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमांतल्या दुबावितांक जामिनाचेर सोडून दिल्यात। लोकांक भायले भायर पयशे दिवन प्रकरणां मिटोवपाचो यत्न चल्ला। अशें आसलें तरी ह्या प्रकरणांचो तपास जावपाकूच जाय अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक हे गजालीची जाप दिवचीच पडटली अशेंय ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन जमनी हतासपाच्या प्रकरणांनी भाजपा आमदारांचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो। आयतारा उसरा राती वाजे शिरोड्या घरा मुखार ट्रक उमटलो। दुचाकीक वाटयतना हो अपघात जालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या अपघाताक लागून घरात पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी गाडयेचे आनी घराचे बरेच लुकसाण जालें। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलीस खात्यात नव्या पदांचे भरतेक वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या। हातूंत 6 उचेले अधिकारी तशेंच काय अधीक्षकांचे पद भरतेचो आस्पाव आसा। सद्याक पुलिशेंत 22 अधीक्षक पदां आसात। नव्या 6 भरते उपरांत ह्या आंकडो वाडून 28चेर पावतलो। मंत्रिमंडळ बसकेत हे पद भरतेक मंजुरी मेळटली। राज्यात अपघाती मरणांचे सत्र चालूच।
आयतारा अक्षय जाल्ल्या अपघातात वास्कोच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें तर ताची बायल आनी सान पिरायेचे चली गंभीर जखमी जाल्ल्या कारणान जीएमसीत दाखल केल्ले. मजगती पुलिसांनी ह्या प्रकरणात जीप चालक विल्सन दे ओराजो आनी पीटर गोम्स हांकां अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. वर्स सोंपत आयला आनी गोंयांत अपघाती प्रमाणांच्या प्रमाणात वाड जावपाक लागल्या. आयतारा अक्षय चुकीच्या दिकेन येवपी एका जीपीन दुचाकीचेर वचपी घोव बायल भुरग्याक धक्को दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक राजेश नायक ह्या वास्कोच्या तरणाट्याक मरण आयलें तर ताची बायल आनी सान पिरायेचे चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्या. कलाकारांची खाण म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या पार्किंग सुवातेर कोयर साचला. दिसान दीस ह्यो राशी वाडत आसा. महानगरपालिकेच्या कामगारांची मातक नितळसाणे कडेन पुरायेन आडनदर. कलाकारांची खाण अशी वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोंवतणची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना. 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोंवतणची दुर्दशा जाल्ल्याचें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. मडगांव मार्केटात सुरक्षा रक्षक वाडोवपा विशीं न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान सोमारा मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराक निवेदन दिलें. तशेंच 10:30 मेरेन मार्केटांतलीं दुकानां सक्तीन बंद करपा विशीं चर्चा केली. शेनवारा उसरा रातीन चोरांनी मडगांव न्यू मार्केटांतलीं दुकानां फोडपाचें प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. चोरांनी 3 दुकानांतल्या कावंटरांतले पयशे फारायले तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेराय फोडिल्ले. ह्या प्रकरणाक लागून मार्केटांत सुरक्षा रक्षक वाडोवपाची गरज आसा अशें न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी सांगलें. तिळारी धरण प्रकल्पाचे उदक आता मये गावात पावतले. पायपलायनी वरवीं हे उदक मये गावात हाडटले खंय. ह्या प्रकल्पाचेर 3 कोटी रुपया खर्च करतले. उदका स्त्रोत खात्या वतीन काडा येवजणे खाला हो प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या. उदका स्त्रोत खात्या वतीन काडा येवजणे खाला हो प्रकल्प चालीक लायतले. नार्वे गांवा मेरेन तिळारीचें उदक पावलां. मये गांवांत तिळारीचें उदक हाडचे खातीर फाटल्या कांय वर्सांच्यान यत्न चालू आशिल्ले. नार्वेच्या पंप हाऊसा कडल्यान पायपलायनी घालून तिळारीचे उदक मये गावात हाडटले. कलंगूट दर्यादेगेर पार्किंग वाठारांत बंद आशिल्ली पब्लीक टॉयलेट पंचायतीन परत सुरू करची अशी मागणी टॉयलेटीचो केअरटेकर तशेंच पर्यटकांनी केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टॉयलेटीचे सिवरेजीचे उदक ओव्हरफ्लो जावपाक लागिल्ल्यान शॉपवाल्यांनी टॉयलेट बंद करपाक लायिल्ले खंय. मात टॉयलेट बंद दवरिल्ल्यान दर्यादेग वाठारांत येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्या लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्या. ताका लागून टॉयलेट सुरू करचे अशी मागणी केअरटेकर तशेंच पर्यटकांनी कलंगूट पंचायती कडेन केल्या.
सोमारा गोंय वजन माप खात्यान गॅस एजन्सीनी धाड घालून फोंडे तशेंच वास्को वाठारांत कमी वजनाचे घरगुती सिलिंडर जप्त केले. ह्या धाडीत घरगुती सिलिंडर 2 ते 3 किलो कमी वजनाचे आशिल्ल्याचे दिसून आयले. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आतां सरकारी कार्यालयां लेगीत सुरक्षीत ना. आयतारा रातीं टोकावेल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात चोरयेचो यत्न जालो. चोरांनी कार्यालयाचे जनेल फोडून भितर सरले, मात कितें चोरून व्हेलां हाची म्हायती मेळूं ना. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मालीम जेट्टीवयल्या ट्रॉलर धन्यांचे सगळे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी दिलें. तशेंच पेना दी फ्रांका ह्या वाठारांत नवीन जेटी उबारपाच्या फाळतुयेर प्रधानमंत्री संपदा येवजणे अंतर्गत DPR दिल्लीक धाडला अशी माहिती मंत्री हळर्णकर हांणी ह्या वेळार दिल्या. गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमनीदाद समित्यांचो वेंचणुको जाल्यो. ह्यो वेंचणुको घेवन कोमनीदादीची समितीची निवड जाल्ली आसा. आयतारा दिकरपाल, कुडतरी, साकवाळे, लोलये, पोळे, नेत्रावळी, काकोडे, आवेडे, किटल ह्या गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमनीदाद समित्यांची वेंचणूक जाली. हातूंत ओर्ली, सुरावली, देवसू, उतोर्डा आनी कासावली कोमनीदादीच्यो वेंचणुको कोरमाच्या उणावाक लागून आडकल्यो. शहापूर पुलिसांनी 2 करोड रुपया घेवन वचपी एक गाडी जप्त करून गाडयेत घेवन वचपी दोगांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोग जाण खंय पयशे घेवन उडपी वताले. आयकर विभाग आनी पुलीस फुडलो तपास करतात.
शेंगाडो मोर्जे दर्यादेगेर 3 कासवांनी मेळून वट्ट 334 तांतयां घाल्ली आसा. फाटल्या वर्सा फकत एकाच कासवान तांतयां घाल्ली, मात ह्या वर्सा 3 कासवांनी तांतयां घाल्यात. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कासव संवर्धना खाला ही तांतयां सुरक्षीतरित्या स्थलांतरीत केल्ली आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कलंगुटातल्या शेक आणि क्लब धनियांक भंय घालपी मनोज कुमाराक पुलिशेन धरलो. मनोज कुमार हो मूळचो ओडिशाचो. तो वेवसायान अभियंतो. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोणेय येवप आनी गोंयकारांक तोपी घालून वचपाचे जायते प्रकार तुम्ही पळयल्या आनी आयकले आसतले. कळंगुटे असोच एक प्रकार घडलो. IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगुटच्या शेक आणि क्लब धनियांक भंय घालपी बोगस IAS अधिकाऱ्याक निमणो कलंगूट पुलिशेन धरलो. ताचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 318, 204, 132, 205, 319, 308 खाला गुन्यांव नोंद केला. दिल्ली पोलिसांनी धाड घालून सुमार 2 कोटींची घुवळे वखदां जप्त केली. गोंयांत नव्या वर्साच्या सुरवातीक जावपी रेव पार्टीक लागून ही घुवळे वखदां हाडटाले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. दिल्ली पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. ह्या 3 मदीं 2 गोंयकार आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. अन्न आणि वखदा प्रशासनान कळंगुटे बांगा हांगासर हॉटेल आणि गाड्यांचेर धाड घालून 6 ते 7 बिर्याणीच्यो हंड्यो जप्त केल्यो. फाटल्या खेपे लेगीत FDAन अशेच एका धडक कारवायेत कळंगुटे बागा वाठारांत राबयिल्ल्या धडक मोहिमेत 2000ची बिर्याणी जप्त केली. ह्या स्टॉल्स आणि हॉटेलात फावो ते नितळसाण नाशिल्ल्यान FDAक परतून एक फावट ही कारवाय केली. महाराष्ट्रात पडिल्ल्या अडवळ्या पावसाक लागून नाशिक जिल्ह्यात शेतींचेर परिणाम जाला. कांदे, द्राक्षां आणि केळ्याचे पीक वाट लागला. हाका लागून शेतकऱ्यांनी नाराजी उक्तायल्या. बेगोबेग कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून ह्या शेतकऱ्यांची मागणी आसा.
पेरू, एक्वादोर आणि चिली दर्यावेळांचेर उंच ल्हारांक लागून 3 जाणांक मरण आयले। हाका लागून 100 बंधारे बंद दवरिल्ले आसा। सर्वसामान्याची जीण हाका लागून विस्कळीत जाल्ली आसा। तेच प्रमाण हाचो परिणाम जो आसा तो दर्यावेळांचेर आशिल्ल्या नुस्तेकारांचेर जाला। हालीसराक राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचें नांवच घेना। कुडचड्यार 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एकल्याक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। फुडलो तपास चालू आसा। दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात। दिवचल मळ्यांतल्या पिळगांव वाठारांत पयलेच फावट शेतकारांनी वांयगण शेतां करपा कडेन फाट केल्या। अंदू जवळपास 90% शेतां पडीक पडल्या। गांवांतल्या फकत 2च शेतकारांनी वांयगण शेत लागवडी खाला हाडलां। नव्या वर्साच्या येवकारा खातीर गोंयांत पर्यटकांची वाड जाल्ल्यान येरादारीची कुयणी जावपाक लागल्या। ही समस्या सध्या कुंकळे ते बाळी महामार्गाचेर उप्रासल्या। येरादारीची कुयणीक लागून वरांची वरां अँब्युलन्स लेगीत आडखळून पडटा। देखून फातर्पेची जात्रा सुरू जावचे पयलीं तरी येरादारीचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या। फुडल्या कांय दिसां खातीर उत्तर भारतात म्हणजेच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आनी राजस्थानात थंडी पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच सकाळचे धुके लेगीत पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या।